सगळ्यांक नमस्कार. आमगेल शेड्रसा कुकिंग चॅनलाचे अन्यक एक नव एपिसोडा पुरा जनाक स्वागत. आमकां आमचे गेल्यांक केन्ना एक आलोचना आज कसं रांदप करचें, फाय कसं रांदप करचें. पुरा जना इश्ट जेवचे नमने जावका तेवे घरकडे आमगेल घरकडे पुरा जनाले एक भारी इश्टाचे एक कॉम्बो पळायची दाळीतोय. दाळीतोय पुरा जनाक इश्टाचे आमची गेल्यांक नव. आतां आमगेल घरकडे दाळीतोय कशें करचें म्हूण सांगता. दाळीतोयाक मेन जावका दाळीचे क्वॉलिटी लायक क्वॉलिटी दाळ आसल्यार दाळीतोय सुपर जाता. आनी एक घोसाळ्यांनी बटाट घालून गोज्जू दाखयता असा हांगा. बटाट नाक जाल्यार ನಾನು स्किप कोरयेत, खाली घोसाळ्याचे कोरयेत. आतां फस्ट दाळ शिजत दवरता. दाळ हांव एक अर्द घंटो तिंबयला हांगा आनी एक चिमटी तेल घालून शिजत दवरता असो. ताजे जोटू हे बटाट फिट कोरजत की पळयता असा बट जायना ते हांव विंगड सेपरेट कुकरान भितर शिजयता. आतां ही दाळी 3 सीट येवता हांगा शिज्जो. तितले भितरी आमी भेंडाचे एक कोळ म्हूण करता असोच. आजी भेंडाचे कोळ म्हूण येता एक नोणचे म्हूण येता. ताका लायक तरणे भेंड पळयाची ताजी मोती काणू 1 इंचाचे पीस कोरून शिनून घेवचे. आतां ते शिनून आनी रेडी जाता हांगा पळयाची दाळ मिगेल लायक शिजून आयला. दाळ केन्ना शिजी दाळी एक खवलो घेवन घांटून घेवका. घांटून घेतल्यार ते दाळीतोय भारी लायक जाता, दाट दाट जाता. DDT म्हणटाची दाट दाळीतोय म्हणून. आतां ताका मीठ आनी तर्ण मिरसांग घालचे. तर्ण मिरसांग आमगेले तिखसाण तकिता मागीर आमी वापस पडना सुकी मिरसांग घालू न्हय. ते देखून हांव हांगा मीठ घालें आनी एक 3 की तर्ण मिरसांग आशिल्लो घालता. हाका मस्त तिखसाण ना हे तर्ण मिरसांग एक मिडियम अशें आनी लायक करून खतखत हाडयता. हिंगाक फण्ण तूं हिंग घालना जाल्यार पण आजी ಒಟ್ಟುची हिंग घालयत, हिंगा उद्दा करून घालयत. हांगा हांव 2 कोथंबरी पाल्या काड्डी कट्टून घालता असं. ते पुरो ऑप्शनल. आतां ते पुरो खतखत आयलो आनी आतां फण्ण घालया. दाळी फण्ण इम्पॉर्टंट. 2 चमचे तूप होवन केल्ले. तूप होवन जाले कुडले ताका सासम आनी सुकी मिरसांग आनी करबेव घालच्यो. ते पुरो पटपट जाले कुडले दाळीक मेन जावका आशिल्ले हिंगा कुडको घालच्यो. ते हिंगा कुडको पिट्टी कोरून फण्ण दाळी वयर घालचे. ते सान एक क्लिपिंग मिगेल मिस जाला हांगा. आतां दाळीतोय रेडी जाले. आतां बेंडा कोळ पळया हाका बेडगी मिरसांग एक 8-10 आनी ताका जाय जाल्यार चिंचांब आनी मीठ ते घालून लायक स्मूथ पेस्ट करून घेवचे. आनी एक दाटू कायली पुडक्यां भितर आमी शिनून दवरलेले भेंड आनी ते वाटिलेले हे स्मूथ पेस्ट आसा पळयाची बेडगी मिरसांग चिंचांब आनी मीठ घालून आमी वाटिलेले ते हाका भेंडा वयर घालचे. मस्त धुवन घालचे नज थोडे धुवन घाला पुरो. त्या म्हळ्यार ते कोळ आसा पळय तो मासोलू ते बेंडा अंटू नसुका ते लास्ट जातना ते देखून मस्त उदक घाला ते मस्त वेळ आट्टोवका जाता आनी बेंड विरून वता. ते देखून ते मिक्सर आयदन धुवन थोडे उदक घालचे. ताका खतखत येवचे. फस्ट व्हड उज्जार दवरचे. खतखत आयले कुडले सिम करून सान उज्जार ते बेंड ते मसलान तुची लायक करून शिजून येवका पळयात लायक खतखत आयला. आनी हांव हांगा गॅस सिम करून दवरता. ते चिंचांब मीठ मिरसांग घालून वाटिलेले ते कोळां भितरी हे बेंड लायक शिजून ते बेंडाचे ते भितर पुरो ते मासोल वचुका तेन्ना ते भारी टेस्ट जाता खातना. घेत ऑलमोस्ट जे उद्दा आटत आयले उद्दा आटले हाका आनी घालू असचे हिंगा उद्दाक लायक दाट हिंगा उद्दा घालका हाका. हांव हिंगा उद्दा कोरून दवरला पळय दाट हिंगा उद्दा घाले आनी एक 2-3 चमचे नारलेले तेल जालें इतले घालू आसचे. विंगड फण्ण आनी कसले घालू ना भारी लायक जाती दाळीतोया वट्ट कॉम्बिनेशन. आनी आमगेले पळय घोसाळ्यांनी हांव बटाटो सेपरेट शिजयला. बटाट नाका जाल्यार स्किप कोरयत खाली घोसाळ्याचे कोरयत गोज्जू जाल्यार घोसाळ्या गोज्जू चिके उतकळ जाता. ताका एक सान बटाट घालवय म्हूण जाल्यार लायक धबधबी जावन लायक जाता तो गोज्जू. परंबळी जाता. घोसाळ्या मस्त कसले एक परंबळ म्हूण ना न्हय. बटाटय मिक्स केले कुडले भारी रुची जाता. आतां हांव बटाटा साल काडून घेता आनी हे घोसाळे बटाटोय लायक करून हातान चिरडून मिक्स करून घेता. गोज्जू म्हळ्ळे कुडले केन्नाय हातान चिरडिल्यार मात्र ताका रूच आसची. आतां बटाटोय आमी तूं चिरडिता घोसाळे चिरडून घेता. भारी सिंपल आसा पळय एका पशी एक रांदय आनी मसलाचे कसले बराट ना सोय कांती कसले ना सिंपल रांदप तिन्नी आमी केला हांगा. आतां हे तर्ण मिरसांग आनी मीठ करडून दवरलेले हे गोज्ज्यां भितर घालता हांव आनी लायक करून मिक्स करून घेता. हे गोज्ज्याक मिरसांग आमकां कितले जावका तितली तिकू जाय जाल्यार आनी 2-3 तर्ण मिरसांग घालयता. हांव मिडियम केला हांगा. इता म्हळ्यार भेंडा तीख रांदय आसना तई.
आनी हाका हांव 2 दवलो लायक गट्टी धंय घालता आसा तीक कर्ड म्हणटा पळय लायक गट्टी धंय 2 दवल घालला हांवें आनी लायक करून मिक्स करून घेतलें. ते पातळशी आशिल्ले पळय धंय घालून जेतना समजता. आनी हाका जेवका एक लायक सुपर फण्ण हाका करबेवू सासम जिरे हांव पटपटान दवरला. हिंग जाय जाल्यार घालता. आमी ऑलरेडी 2 हिंग आयटम केला दाळी तोयांनी बेंडाकोळू सो हांव हाका हिंग घालना. करबेव सासम जीर मात फण्ण घालता आनी एक सुकी मिरसांग बारी रुची जाय नाशिल्लें हेल्दी जावन आशिल्लें आमगेलो गोज्जू रेडी जाला हांगा अशान हुना सुरयशीत ताजे लागीं एक लायक सुपर टेस्टी गोज्जू आनी तिखशे मिरशे जावन आशिल्ले आमगेले बेंडाकोळू आनी ताका शीत वाण घेता आनी हाजे वयरी लायक तुप्पांत भितर फण्ण घालेले घम हिंगा परंबळाचे दाळी तोय हांगा रेडी जाला दाट दाळी तोय एक्का पशी एक भारी लायक जाला. तुमी कोरून पळयाचें कॉम्बिनेशन भारी लायक जाता आनी कोरून पळोवन तरी तुमगेले व्यूज कमेंट सेक्शनाक घालायची. तशीच म्हगेल शेड्रसा कुकिंग चॅनल पुरा जनांनी सबस्क्रायब करायची. तुमगेल्या फ्रेंड्सांक रिलेटिव्सांक सांगायची. तुम्ही पुरा जनांनी सपोर्ट केला मात्र मुखार वचचें जाता. ऑलरेडी तुमी पुरा जनांनी मस्त सपोर्ट केला म्हाका आनी सपोर्ट करका सगळ्यांक धन्यवाद.